खबर आहे हे काणकोणचे हॉस्पिटल CSC काणकोण म्हालांतलें एकुलतें एक हॉस्पिटल. पयलीं एक दोन प्रायव्हेट हॉस्पिटल ती आतां बंद जाला. आनी सगळो भार जो ह्या हॉस्पिटलाचेर आसा. ह्या हॉस्पिटला लागून ह्यांच्या स्टाफा लागून ह्यांची फॅसिलिटी म्हाका डेली 2 दिसांनी आमकां फोन येतात. हे सारकी फॅसिलिटी मेळना, सारकी ट्रिटमेंट मेळना. तरी आमी तांकां त्या टायमाचेर तांकां आमी इन्फॉर्म करता, सांगतात, बट कांयच सुदारणा मेळना. आज ह्या काणकोण हॉस्पिटल इतली दयनीय वेवस्था जाल्ली आसा, कोणूच वालिना आज दिसता. आनी हेंची आतां अशें चल्लें आसा, केन्नाय एमर्जन्सी कितें आसल्यार कोण आतां हांगा ड्युटी कॉलाक गेल्ले आसा, कोणा पेशंटा पळोवपाक गेल्ले आसा, फिल्डार गेले, हीच निमित्त्यां. आतां आमी प्रत्यक्षान पळयलें, आतां एक पेशंट सिरियस आसा पण ताका व्हरपाक एम्बुलन्स ना. तेमकां विचारलें जाल्यार तो म्हणटा 2 एम्बुलन्स आसल्यो, एक मडगांव गेले वाटेर ब्रेकडावन जाल्लो आसा आनी एक पेशंटाक घेवन गेल्ले आसा. मागीर ही आतां व्यथा कथा इतली वाडत आसा, डेली कितें जायत आसा. मागीर हेका हांगा कोणूच ना, वाली कोण उरना. म्हणजे हेका आतां म्हणजे BJPचे लोक आसा पळय, हांव लोकसभेचे लावपाचे उमेदवार आसा पळय, विकसीत भारत म्हण घेवन भोंवता पळय, तेमी हांगा प्रत्यक्षान येवन पळोवचें ह्या हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें आसती, हांगा कितले तरेची फॅसिलिटीज आसात, कितले तरेचे ट्रिटमेंट मेळटा ते. हे आतां कितली मत सोंसपाची लोकांनी. आमकां सांगून थकले आनी सांगपाक जायना. आतां पळय हांगा 4 एम्बुलन्स आसात, पण तांकां शिफ्टी 2 ड्रायव्हर मेळना हांगा. तो कोण म्हणटा एक ड्रायव्हर हांगा आसा हॉस्पिशो काम करता, एक हांगा आसा एक हॉस्पिशो काम करता, हांगा सायन मारता, थंय पयशे घेता. कितें आतां कितें म्हूण सोंसपाचें. आतां बाय काणकोणा आमकां दिसता कितें कोणूच आमकां विचारपी ना, कोणूच वालिना दिसता. पण आमी आमकां अशें वगीर रावपाक ना. हें चड जालें आतां, अती जालें. आतां काणकोणा ह्या पयलें वार एक्सिडंट जायत आसा आनी डेली आमकां एम्बुलन्सची गरज जाय पडटा. फाटल्यान एक एम्बुलन्स पळयतात, 1 म्हयन्या पयलीं इनॉग्रेशन करून दवरलें आसा, पण आमच्यान आजून आमकां रजिस्ट्रेशन करपाक जालें ना. हे फेल जाल्ले आसात. मागीर डिपार्टमेंटाचे कारभार कसो चल्ला आसता तो. खरें मागीर ही आतां वयले हॉस्पिटलान तांकां दिल्ली, मागीर डेप्युटी DHSन दिल्ले आसा. DHSन फॉर्मेलिटी करून आमकां रजिस्ट्रेशन पब्लीक सर्विसाक येवपाक जालें, पण आजून आयिल्लें ना. आनी कितले तुमी पळयतले आनी आमकां कोणूच विचारपाना. म्हणजे सुशेगाद आपले कारभार चालू दवरले आसा. सरकार म्हणटा सबका साथ सबका विकास, पूण हांगा पळयल्यार सबका साथ सबका नाश अशी दिसता. तुमगे मत कितें? खरें हांगा लोक येता कितें, हांगा एक आपलो जिवा कितें जाल्यार, जिवा त्रास जाल्यार बरो जावपा म्हण. पण हांगची परिस्थिती पळयल्यार तो आनी जिवा परत घेवन वचपाची परिस्थिती उरना. आतां पळयल्यार मिडिया आयला, बापूय सिरियस आसा, पण हांगा ताका व्हरपाक एम्बुलन्स ना. मागीर तेमी आतां कितें करपाचें, तेमी कोणा दोश दिवपाचें. सरकार म्हणटा आमी बरें प्रशासन चलयता म्हणटात, मागीर हॉस्पिटल म्हणटा आमी बऱ्या फॅसिलिटी ते म्हणटात. जाल्यार ह्या पेशंटाची परिस्थिती अशी कित्याक जाता तुमी सांगा म्हाका. आतां ह्या पेशंटाच्या फॅमिलीन कितें करपाचें, खंय वचपाचें. फाटले काही दिसांनी व्हिडिओ व्हायरल जाताले की आरोग्य केंद्र आसा काणकोणचे 5 ड्रायव्हर, पूण 2 कामां येतात, 3 येनात आनी गरज पडल्यार तांकां फोन करून आपोवपाचें, मागीर अर्दवरान किंवा 1 वरान येवन ते कामां येता म्हूण. हाचे बद्दल तुमकां कितें म्हायती मेळ्ळ्या? हय, ह्या हॉस्पिटलाक हेल्थ ऑफिसर म्हूण आसा, HOच्या अंडर हे सगळे कारभार चलप आसता. ह्या HO कित्याक कळना बाबा साहेब ड्रायव्हर येता काय येना ते तेणी कित्याक पळयना. समज ते येना जाल्यार तांकां मेमो कित्याक दिना, तांकां कितें शिकवण दिना. समज तुजें आयकना जाल्यार वयल्या लोकांक कित्याक सांगना. समज ह्या ड्रायव्हरान मस्ती मारला, मोत जाला, जाल्यार दुसरे ड्रायव्हर घे न्ही, आमकां टर्मिनेट करा न्ही, कितें क्रॉस जावना. बरे ड्रायव्हर दियात. हांगा कितलेशे भुरगीं आमगे बेकार भुरगीं आमगे पळय एप्रेंटिसमेंट काम करतात आनी खंय डेली पगारा काबार आमलेट पाव करतात. त्या लोक आमकां काम दिया न्ही, बरें शिकले, मागीर बरें काम करपी तांकां चान्स दिया न्ही. ते असले तांकां काडा न्ही. कित्याक लागून ते लोकांच्या जिवाडे खेळपी लोकांक हिंगा ड्रायव्हरान दवरता तुमी. आतां आमकां जानकारी मेळिल्ल्या प्रमाणे एम्बुलन्स खंय हाजे कडेन हॉस्पिटला कडेन आसात, बाकीच्यो गाडी आसात, तरी तांणी एक गाडी खंय भाड्याक घेतल्या, दिसा 3,000 कोतार. जाल्यार ही प्रायव्हेट गाडी घेवची कित्याक पडली गव्हर्मेंटाक? तेजे सखोल चौकशी जावपा जाय. सरकारान खात्या हेजे हॉस्पिटलान गाडी आसून पसून हे भाड्याक कित्याक हाडटा तेजी फाटली फुडली चौकशी जावपा जाय. हे कितें तरी हेतू आसतलो आमकां. सरकाराची ज्यो गाडी आसा त्यो बंद दवरून भायल्या कितें गाडी हाड, तांकां 4 पयशे दिवन आमकां कितें नेमकें कितें खावपाचे प्रयत्न आसता देवड्या खबर. आतां माश्या एक एक्सिडेंट जालो आनी तेन्ना एम्बुलन्स आनी 108 आयली आनी ती घेवन तांकां हॉस्पिटलान आयली. हॉस्पिटलान परत तांकां हांगा उरपा आशिल्लें, मडगांव रिफर करपा आशिल्लें. त्या टायमार 6 म्हयने ब्रेकडावन जाल्ली एक एम्बुलन्स भितर आशिल्ली. ती 6 म्हयने ब्रेकडावन जाल्ली एम्बुलन्स भायर काडली आनी पेशंट चड आशिल्ल्यांक तांकां हाजेर मडगांव धाडले.
एम्ब्युलन्साचेर आनी एम्ब्युलन्सीची सारकी ओव्हरब्रिजाचेर ब्रेक फेल जालो खंय आनी त्यानंतर ताणें हँडब्रेक मान ती हॉस्पिटलां व्हेली जाल्यार हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? हांव म्हणटा आतां पळय ह्या हॉस्पिटलाचे पळय ड्रायव्हर आसा ते टॅक्निकली बरी सारकी वेवस्थीत ड्रायव्हर म्हणून सिलेक्ट केले न्ही तांकां बैलांक कित्याक कळना बाबा ही गाडी सारकी ना म्हण फिट आहा म्हण अनफीट आसल्यार गाडी रस्त्यार कित्याक हाडली आनी त्या पेशंट असल्यार लोकांलो जीव आनी धोक्यान कित्याक घातले मी सांग म्हाका मागीर आमकां कितें करपाचें आमकां ओगी रावपाचें हां मागीर तुमी लोकांल्या जिवा कडेन खेळटा आसताल ना हां कसली मस्ती मारला पळय आमकां कसलो मात जालो पळय हां ह्या सरकाराच्या लोकांनी पळय हांगा आमगेले उमेदवार आमगेले पळय जे प्रतिनिधी आसा निवड दिल्ले त्या प्रतिनिधीन थोडो टायम हांगा येवन पळोवचें हांगची कसो कारभार चल्लो तो. ह्यो चडशे एम्ब्युलन्सी आहा त्यो स म्हयने ब्रेकडावन जावन उरतात ह्यो जाय म्हण दवरिल्ल्यो उरतात काय रिपेर करपाक पयशे ना अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता आतां तुमी फाटल्या दिसान तुमी हें केल्लो हेजेर आवाज केल्लो ड्रायव्हर ना म्हण म्हाका तेच दिसता तांकां ब्रेकडावन उरली की ड्रायव्हराक घरान रावपाक मेळटा न्ही तेच कारण आसपाक शकता मुद्दम हे ब्रेकडावन जाल्ले त्यो गाडी रिपेर करून दवरतात म्हळ्यार तांकां कामां येवपाक नाका म्हण आनी असली ड्रायव्हराचेर मी खरें म्हळ्यार ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय आनी हें चलत जाल्यार आमकां मागीर कितें करचें पडटा सांगूं येना आमची स्टायलीन आमी करतले कितें करपाचें.